जालें टँक्सन बेग बेग बेगीन काडून मशीन चलो म्हणजे बायक उड्यान रावना रिपोर्टर बी तुम्ही चडशी म्हाज्या वॉर्डान तुका शिरोडे वॉर्ड नंबर 15 झाडांचो प्रॉब्लम चड झाडां पडले हांगा भरपूर माड पडले माड कमीत कमी 4 माड पडल्या लोकांचे घरा ते कट करून घेतले आतां आनी हांगा रस्तो क्लियर करपाक रस्त्यांचेर तुका हें पडले हय झाडां पडिल्ली आमगेले सेवेजी लायनी कडेन सेवेजी कडेन थंय क्लियर केला आनी एक आतां झाड फुडें थंय हांगा कालकोंड्यार वता त्या रस्त्यार म्हणजे म्हाज्या वॉर्डान पडटा ते कट करून घेतले आनी आतां एक वड पडला व्हडलें म्हणजे दूख दिसता की कोणाक एर्टिगा आशिल्ली ती कंप्लीट एर्टिगा चेपल्या आनी त्या एर्टिगा पण सुणी आशिल्ली ती सुणी बाबडी मेल्या ती आतां वचून ती क्लियर करता लास्ट टायम आनी हे सगळें जातकूच हे जें लाकूड आसा तेंचें परमिशन घेतलां कोणाची झाडां आसा कितें तांकां विचारला तांच्यांनी सांगलां तुमी ती हिंदू स्मशानभूमीक मागीर दियात म्हणून मागीर ती हांव कवर करतलो आनी तिका स्मशानभूमी दितलो तुवें कितें कावन्सिलान म्युन्सिपालिटीन हें केलें काय तुवें तुजें स्वताचें म्युन्सिपालिटी व्हरून आमची अजून शपथविधी जावना आनी पयर ती उरले आमचे स्वेरींग उरले आमचे कित्याक थोड्या आमच्या कौन्सिलरांक कितें 4 जाणांक कितें कोवीड हें मेळ्ळें म्हणून तांच्यांनी सीओन आमकां नोटीस धाडली की मातशें स्वेरींग फुडें धुकल्लां म्हणून सो अजून आमकां कांय मशिनरी हें तें कांय मेळना फक्त लेबर आमकां मेळटा सद्या पूण हाका मशिनरी बीन जाय न्ही कट करपाक ते हांव स खर्चान म्हाज्या मशिनरी बीन हाडून हें करता सद्या चालू आसा म्हजें काम टोटल 45 आयल्या 45 क्रॉस जाल्या आनी सकाळच्या आमी आतां फॉर्मल काडा तो रोड ब्लॉक आहलो आनी सद्या आमी भायल्याचे आतां सद्या 2 झाडां क्लियर केला आनी फुड्याचो फॉर्मल घाटू ब्लॉक आहा ते सावड्डेचो तो रोड ब्लॉक आहा म्हणजे रोड ब्लॉक आहा सद्या ब्लॉक आहा ते क्लियर करता तशें कितलेशेच घरांचेरूय पडलेले आहा पूण थोडे कडेन कितें जाता थोडे कडेन पॉसिबल जायना काडपाक की थोडी म्हणजे डिफिकल्ट पोजिशन आसता ती म्हणजे ताका टायम खूब वयता म्हणजे हायवे कंप्लीट बंद नासता हायवे ब्लॉक बंद आसलो आतां क्लियर आज चालू केला आता चालू केला अशी कर्मर घाट म्हणल्यार तुम्ही क्लियर करून येईल कर्मल घाट जाता कॉल येयला कर्मल घाट दुसरी गाडी चालू आहा तिथं तो क्लियर जाता हांगा क्लियर केले हांगा क्लियर केले ऑलमोस्ट आतां एक हांगा ऑक्सिजन टँकर उरलेलो तो आतां क्लियर केला आनी तो
तीन हानी म्हणले वडाचे एक सांगू पेन ते सायडीन हांव मंगलदास सणगावडे गाळवाडा प्रियोळ हांगा हे वार्ड नंबर 11 ह्या वार्डाचो मेंबर पंच मेंबर हांगा आमी पळयता की अवकाळी जो पावस पडलो आनी जबरदस्त वारे आनी वादळ जालें आनी तशेंच जे पावस जबरदस्त पडलेल्या कारणान हांगा विविध रितूंतल्यान ज्यो म्हाज्या वाठारांत आसा त्यो भरपूर हानी जाल्ली आसा कुळागर आनी आंब्याची झाडां जावं मोठी झाडां पडलेली आसा तशेंच जे मोठें उदक येयल्ल्या कारणान जे बांद अजून पर्यंत कुळागराचे आमी उदक वापरताले आनी ते वापरपा लागून अजून पर्यंत मोडून नाशिल्ले ते भरलेल्या कारणान धोडो आनी हे ते आसात ते भरपूर हानी कुळागराची जाल्ली आसा जे मालक आसा तेंचे खूब नुकसाण जाल्लें आसा आमी पळयता की अवकाळी 2-3 दीस अशें म्हटलेले आहा की 2-3 दीस जबरदस्त पावस पडटलो पूण ते हितूंतल्यान आमची जे वाठार लोकल वाठार आसा आमचो ते माडयो आनी इतर जे कुळागराचे हानी भरपूर जाल्ल्या कारणान आमकां जबरदस्त हाचो म्हणजे त्रास जाल्ले आसा भरपूर आमच्या लोकल हेंका लायटीचे मेजर म्हणजे ते लायटीचे जवळ जवळ आतां म्हाज्या वार्डात जवळ 4 कडेन जे खांबे आनी वायरी आसा त्यो तुटलेले आसा बाबा आतां हांव सद्या हांगा सगळं क्लियर केल्ले आसा ह्या वाट्यात म्हाजे जे गांववाडा आसा थंय माड पडोन वायरी तुटलेली आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन सद्या मनीस सुद्दां ना पूण आमी बाबा आमचे लोकल बाबा आतां एकट्या घेवन येवन हांव स्वता वायरी ओडून घेतलेली आसा इतले व्हॉलेंटियर हेल्प करतात आनी संडे आशिल्ल्या कारणान हॉलिडे आशिल्ल्या कारणान पूण तरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक लायनमॅन सुद्दां घेवन हेल्प केल्लो आसा आनी तेंचे हांव खरेंच आभारी आसा की तो स्वता एकटो जावन आमकां भुरगे सगळे आमचे गांवचे आसा वाड्या वयले आसा ते तेंकां हेल्प करता आतां आमचे थंय 2 माड काडून उरलो आसा आनी हांगाय पळय आंबो आनी माडयो सगळ्यो आसा त्यो क्लियर केल्यो
बागाच्या सरकारी मुळावे शाळेलागसार रातच्या 1 सुमार ही घडणूक घडली. आधी एका पसऱ्याक उजो लागलो. उपरांत कुशीचे पसरे आणि रेस्टॉरंट उज्याचे भकीक पडले. हॉटेल धनियांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले, पूण ते थंय पावचे आदींच दुकानांचो लासून गोबर जाल्लो. मात उजो पालोवपी दळ पाविल्ल्यान कुशीची घरां लासपा पासून वाटावली. हमारा शॉप भी था इधर, पूरा जल गया. 5-6-7 लाख का माल था, शॉल था, बम था, चप्पल था, वुड का आइटम था, सब कुछ जल गया. पूरा कुछ नहीं बच गया. हमारा पूरा जल गया इधर. ये देख सकते हैं, पूरा जल गया इधर, कुछ भी नहीं बचा हमारा. अब गवर्नमेंट से यही अपील है, कुछ हमारी तरफ कुछ ध्यान करे, क्योंकि हम भी घर से बाहर आके इधर रहते हैं. लॉकडाउन में फंसे थे, सब माल इसमें ही था पूरा, कुछ भी नहीं निकाल पाए हम. पूरा ही जल गया अचानक से ही. आग लग गई सुबह के टाइम में, पता नहीं कैसे. काढून ना फोन करून थोडे रोप सगळे विचारून झाले रे बाबा. माझे किती धाकटे भुरगे गोय म्हणून सोडून गावाचा भुरग्या माझे भुरगे आणि सोडून येला. कशे करून काढून जाले आता आमकां कांयच गावाला कितें म्हणून करपाचें. आमी आतां पयशे दी कोणा म्हणून सांगपाचें, कोणा म्हणून ब्लेम करपाचें आमकांच कळना. आतां आमी सकाळी वचून येवन पळोवन वयता. आतां एक वराच्या पयलीं पळोवन वचून गेलो. कितकी शॉपां आसली टोटल? 3 शॉपां आतां. फाटल्यान वाण्याचे आमचे 2 शॉपां म्हणले कुणाचेच काय दवरूंक ना. स्वता येवन पळोवन वयता. आयज मुद्दम म्हणून आयज पळोवन गेलो. आतां येवन पळयता जाल्यार अशें हालत जालें बाबा. कांयच सामान सुद्दां काडूंक ना भितर. सगळे रिणाचे कपडे आमचे 1 रुपया दिसून ना, सगळे रिणाचे. 2-3 महिने गेले आम्ही. 3 महिने चालू केले आणि बंद झाले. आता आणि 8-10 लाखाचे ऋण आमचे. 15 लाखाचे रोप आमचं आणि 10 लाखाचं ऋण आमचं आणि काय फायदो ना. आणि आमचे लाईट ना. माझ्या सांगा एकटे शॉप उलपला आसा, कोणा उलतो लायला खबर नासता आमकां. ह्या टायमार कितें करपाचें आमी? शॉप बंद केलें, शॉप बंद केलें. थोडें सामान नासता आमकां. आतां खंय हांवें कितें करपाचें आमी? मातशें प्लीज आमकां सरकारान मातशें गव्हर्मेंटान कितें रिजन कितें म्हणटा तूं? उजो कोणाचो उजो लायला सर. पूण कितें कोणी तरी याजनेर गेला म्हणून हांगा हय उजो. हय सर, हय सर. आतां कोणाचो ब्लेम करपाक म्हाका रायट ना सर. ओके, पूण दुकानां बंद आसली. हय सगळी बंद जाली. म्हाका मेडिकल म्हाका फोन केला न्हू, तूं शॉप उलपाचो बेगीन गो. आनी येता म्हणल्यार आयचो बाकी उलपाचो. ओके, आनी कितें म्हणटा लॉस कसो कितें आहा तुमचें? कितें म्हणून जोळा भितर आतां? आख्खे उलपला तूं पळय न्हू सर, तांकां फोटो आख्खे उलपला, कांयच उरोंक ना तेंकां सर. हांगर लोकडांचे हांगर पळय उलपा आनी कांयच उरोंक ना सर आमचें. गोवा 365 खातीर बागांतल्यान समीप नार्वेकार.